म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जियेतना कशे भशेन जिवंक जाय तें आमकां आईच्या वाचपांनी सांगलां. बायल्यान खूब पाटी आमी बायलें रूपच पळयता, पूण कोणें दिलां तें रूप? सगळी बरी वस्तू कोणें केल्या? देवान केल्या. म्हणून आमी कितें करता? देवाक विसरता आनी बायल्याच रूपकाराक आमी लोबदोन रावता. त्याच प्रमाणे बायल्यान जेन्ना झगडांनी आनी बाकीचें सगळें घडटा तेन्ना आमी ताका भियेता. पूण आमी कोणाक भियोंक जाय? रोसनाराक भियोंक जाय. म्हणजे तो सगळें जाणा. ताचें सगळें आमचें बिराड तर आमी करीत जाल्यार कसलेय परिस्थितीन आमी भियोवचें ना म्हणून आमी तातूंत पडचें ना आनी ती आमकां कंट्रोल करची ना. हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक जेजूच्या एकवटान आमी रावंक जाय. आतां आमी म्हणटले आमी मागणें करता, पूण कसले प्रकारचे मागणें आमचें वयले वयर तर मागणें जायत आपलेपणाचेच, म्हाका हें जायत, म्हाका तें जाय, तें जाय, तसलेंच असलें जाल्यार तें पूर्ण मागणें न्हय. तें फकत आतां म्हाका जाय म्हणून. मेळ्ळ्या उपरांत आमी कितें करता? दिनवासता देवाक. तें आतां दिनवासलें म्हणटच मागीर ताचे फुडें कितें करूंक जाय? आमी देवा बरोबर वेळ सारूंक जाय. आतां आमी देवा बरोबर कित्याक सारूंक जाय? देवाचें आयकूंक जाय आमी. त्यो आमकां कितें सांगता पळय तें, त्यो आमकां कशे भशेन सांगतलो? ताचे पवित्र पुस्तकान सगळें देवाचें बरयल्लें आसा. तें वाचलें म्हणटच वाचता वाचता मागीर देवाचो आवाज आमकां येवंक लागतलो. आमची चिंतनां भितरल्यान बदलोंक लागतलीं. नाजाल्यार आमचीं चिंतनां आमचींच आसतात आनी हीं चिंतनां आमचीं आमकां कंट्रोल करतात. ताका लागून जितलें आमी देवाचें उतर वाचता, आतां सगळीं जाणां म्हणटा हांवें देवाचें उतर वाचूंक ना, आमी थोडेंच वाचता. ना, बरें 15 मिनट सोमतें वाचत तर तेन्नाच आमकां समजतलें. तशे भशेन आमी सदांच जेवंक जाय न्हय. जेवंक कितें एकाच मिनटान जाता? ना, थोडो वेळ लागता न्हय. तितल्या जेवणांत आमी आमचें पोट भरता, मागीर आमकां शक्ती मेळटा. तेच भशेन देवाचें जिवीत जें ताणें आमकां दिलेलें आसा तें जिवंक ताचे उतरांतल्यान आमकां गोठाय मेळोंक जाय. तर हे मेळच्याक सदांच आमी अर्दें वर वो 15 मिनट तरी सकाळची आनी सांजेची देवाचें उतर वाचूंक जाय. हांव तुमकां 5 मिनट सांगता जेजूच्या एकवटान रावात म्हणून, पूण तें कित्याक लागून? आमचें जिवीत ताचेर थिरावंक. पूण ताचीं उतरां आयकूंक जाय आमी. तीं उतरां आमी पवित्र पुस्तकांत आयकतले. हांव चड करून नवे कोरानान वाचली म्हणटच जेजूच्या जिविताचेर आनी जेजू आमचें सगळें कशे भशेन जियेता ताचेर आमी नियाळ करतले. हांव आनी हे भशेन आमी ताका एकवटोन सहकार करूंक लागतले. हांव तेन्ना ह्यो भायल्यो वस्तू आमकां कांय करूंक शकचे ना. आमी भितरल्यान ताचे थिरावन कसल्याय प्रसंगांत आमी शांतीन आनी बरेपणान सारतले. हांव आयज एलिझाबेथ ही पळय हंगरीची आहा, ती ल्हानूच आसतना 14 वर्सांची आसतना तिका काजार जालें तिचें. 3 भुरगीं आसलीं तिची. पूण ती सदांच एकदम कडक शिस्तीन जियेताली. म्हणजे आपलें जिवीत जेजू सगळें ती धरून जियेताली. आनी हाका लागून ती सदांच दुसऱ्यांक चड करून गरिबांक मदत करताली. मागीर अशें केल्या उपरांत तिणेन काजार जाल्या उपरांत ती आनिकूय तसल्योच वस्तू करूंक लागल्यो. म्हणजे उपवास आनी मागणें. आनी तिच्या घरकारान तिका पूर्ण संदी दिली. म्हणटच फ्रांसीस तेन्नाच उपजल्लो. फ्रांसीस आसिसी ताचें मोठ मागीर तेन्ना स्टार्ट जाल्लें. म्हणजे ताची हितून कॉंग्रिगेशन. म्हणटच तिणें ताका खूब मदत केली. ती आपूण एक टर्शरी जाली आनी व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें गरिबां पासत. 24 वर्सांचीच आसतना ती मेली. पूण इतली ती पवित्र आसलेली की तिच्या फोंडाशी खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो. आनी इतल्यो मिलाग्री लोक थंयसर वचोंक लागलो. कित्याक
ती मागता पळय तितलेंय दिताली. तर आमी म्हणजे भयणीनो आनी भावनो जेन्ना जेजूच्या कोटान आमी रावंक लागता, हांगसर पुण्यान आमी दुसऱ्यां पासून जेन्ना मागोंक लागता, दुसऱ्यां पासून आमचें जिवीत खर्चिता, पूण देवाचें उतर आयकून हें कोत्ता, तेन्ना आमी तेच भाशेन पवित्रपणान देवाच्या अदीक आनी अदीक भाग घेतले हांव आनी घेता हांव. तर आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, रातची 5 मिनट तरी जेजूच्या कोटान सगळें आमचे भितर हात इतलें दवरया आनी सकाळीं उठली म्हणटच जेजूचें जें ताणें आमचें सगळें दवरलेलें आसा तें आमी नियाळून ताच्या कोटान रावन तो आमकां सगळें शिकयतलो आनी घडून हाडटलो.